म्हजें नांव अनिकेत उसपकर हांगासरलो रहिवासी आसा. वर्सा वर्स जेन्ना पावस मोठो पडटा आनी तो आमच्या सांखळेचो जो डॅम बांदून काडला तितून उदक सोडलें काय हांगा सगळ्या आमच्या लोकांच्या घरांनी उदक वयता. आतां म्हणजे आजून मेरेन हांगा उदक इतलें वाडलां फाटिनां सुद्दां एक म्हयन्या पयलीं परत अशेंच जाल्लेलें तेन्ना आमकां बरेंच नुकसाण जाल्लेलें आसा. अजून मेरेन तेच्या नुकसानाची आमकां भरपाय मेळूंक ना. आतां आनी उदक वाडत जाल्यार आमकां आनीक नुकसाण जातलें. आमी सरपंचा कडेन मागता तेंच्यांनी मातशें येवन पळोवचें आमच्या लोकांचे हाल कितें जाता ते. पंचांक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करता मातशें येवचें आनी पळोवचें किंवा लोकांक कितें त्रास जाता कितें जायना. पंच सरपंच अजून मेरेन कोणी आमी फोन केल्लो सरपंचांक बी पूण समजून फोन घेना आमचे कोण. ती मातशी रिक्वेस्ट करता तांकां येवन पळोवचें म्हणून आमकां कितें त्रास जाला कितें ते. कितक्या घरांक लागलो उदक? 3 घरांक 4 घरांक लागला. कोणाक कशी कितें कोण शिरकाल्या बीन घरांनी तशें काय ना अजून तशें काय ना. सिच्युएशन ते दीस पाणी आयिल्लें खरें त्या दिसा बरेंच आयिल्लें पूण इतलें जावंक ना तें. आमचे फाटली स्टेप्स बी कावंट केल्यार कळटा अंदाज. चड आसा पाणी पडला पावसूय आसा रेड अलर्ट आसा पावसूय पडटलो. म्हणजे बरपाक कितक्यांक जाता? सकाळी जेन्ना पयलें 6 o'clock मॉर्निंग वॉकाक वतना तेन्ना बरेंच वाडलेलें पाणी आनी मागीर धरणाचेर सोडलेलें पाणी त्या प्रमाणे वाडलां तेजें. आनी म्हाका दिसता लोकांनी बी अलर्ट रावपाक जाय आनी आपले थोडे प्रमाणांत तरी खाली करूंक जाय एटलिस्ट 1-2 फूट पर्यंत तरी लागीं रावता लोकांक. 7-10 जाले लोक 3 जण येवले. मातसो हात कशाला तो वाळशेन बुडय सगळं बुडला रे. वाळशी त्यांच्या तेवट्यांनी सगळं हे जालां गाडयो. उदीक पडला वावटीन कितें थंयसर